प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 20वो विसवोर वोड 1 ते 16 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 20 वर्सेस 1 to 16. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपल्या दाका मोडांत वावराडी लावंक भोव सकाळी भायर सरून गेल्ल्या एका भाटकारा पोरी सुर्गीचें राज. दिसवड्याक एक दिनार फारीक करूंक वावराड्यां लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वसात आनी हांव तुमकां फावो तें दितलो. आनी ते गेले. पोतून 12 आनी सांजेची 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक फावटी भायर सरलो आनी आनीकूय उबे आसलेले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जवाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वसात. 3 जाणां मोड्याच्या दोनयान आपल्या मुकदमाक म्हणलें, वावरड्यांक आपय आनी निमाण्या तावन सुरू करून पयल्यांक पर्यंत दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलेले ते आयले आनी जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. पयले आयलेले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणूंक म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास भर काम केलां आनी आमी जाल्यार आख्खे दिसाचो भार आनी हुलोप घेतल्यात. तरी आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्ता, हांव तुका उणीत करिना. तर 1 दिनाराची तुवें म्हजे कडेन कबलात करूंक नाय? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तितलेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हज्या पयशांचे म्हाका जाय तें म्हज्यान करूं नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच पोरी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू कशे भाशेन दाका मोळ्यान वावराडीची वोपार घालता. आनी ही वोपार आमकां ताचो अर्थ सजमणी मेळपाक हांव तुमकां आयज एक उदाहरण दितां. आमी सगळीं ऑफिसान काम कोत्तात आनी समजा आमी एका ऑफिसान 15-20 वर्सां काम केलां जाल्यार आनी तेजे उपरांत आमकां इतलीं वर्सां आमी काम करता, आमकां पगार मेळटा, म्हयन्याचो म्हयनो पगार मेळटा. समजा एक नवो मनीस येता, आमचो पात्रांव एका नव्या मनशाक काम दिता आनी ताका जो पगार दिता आनी आमकां जो तुका आनी म्हाका जो पगार मेळटा तो बरोबर आसत जाल्यार आनी आमकां कळत जाल्यार आमचो स्वभाव कितें आसतलो त्या मनशा बरोबर, त्या नव्या मनशा बरोबर? आमी रागबरीत जातले, आमकां वायट दिसतलें, आमकां राग येतलो. कित्याक आमी म्हणटा आमी इतलीं वर्सां काम केलीं आनी इतलें काम करून आतां आमकां समजा 1000 रुपया मेळटा, हो मनीस आतां येवन ताकाय 1000 मेळटा, हें कशें? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, आमच्या मनाची आमी नडसणणी करिना, आमी सजमना की देव आमकां सगळें बरें दिता, आतां आमचो स्वभाव आमचो जाबाब असो जाता संवसाराच्या लोकां भाशेन. कित्याक संवसाराचो लोक तांकां बरें करीत जाल्यार ते तुका बरें करतले, तूं वायट करशीत जाल्यार तूं तांकां वायट करतलें. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें शिकोवंक सोदता? तो म्हणटा, तो एक काकुतकार देव, तो इतलो मोगाळ देव, तो पळयना कोण पयलो आयला कोण निमणो आयला. जो कोण येता ताचे कडेन आनी ताचें मोगसणें मागता, खरेपणी आपल्या मनाची नडसणणी करता, आतां देवाच्या उतरान रिगून रावन देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवा फुडें तो एक सान जाता, तो देवाचो एक भुरगो जाता, ते देवाचीं भुरगें जाता. आनी खूब पाटी आमी जी इगोर्ज मातेन आसात, आमी खूब वावर कोत्ता, खूब वर्सांनी आमी सजमता इतलीं वर्सां आमी वावर केलां म्हणून, आमी इतलीं वर्सां काम केलां म्हणून
आतां देव आमचो चड मोग करता आनी फकत तो नवो लोक येयला समजा तो नवो येयला तो एक बेबदो आसलो तो कितें वायट करतालो पूण आतां ताका देवान बदलला आनी तो आतां इगर्ज मातेन येयला आनी देवान ताका एक नवो आपलो भुरगो केला आमी जी इतलीं वर्सां काम करतात कशे भाशेन आमी जियेता कशे भाशेन आमी त्या मनशाक त्रास करता कितले फावटी आमी इतलीं वर्सां काम करता म्हणून आमी समजता की देव आमचो चड मोग करता आनी ह्या लोकांक जो देवाच्या राज्यान आमंत्रण मेळ्ळां तांकां आमी नाकारता आनी तांकां आमी पयस करता आनी भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता तो म्हणटा जो कोण निमणो येता म्हणजे समजा आमी हांवें समजा 20 वर्सां काम केलीं हो 25 वर्सां हो 30 वर्सां हो 35 वर्सां देवाच्या राज्यान काम केलें बरे भाशेन आनी आयज एक नवो मनीस येयलो देवा फुडें हांव जो 20 वर्सां 25 वर्सां काम केलें हांव देवा व्हडल्यान व्हड जायना आनी तो नवो मनीस ल्हान जायना आमी सगळीं बरोबर जाता कित्याक देव आमकां सगल्यांक तेंच दिता आपली कृपा दिता आपलो पवित्र आत्मो दिता आपलो मोग उतयता आनी फकत आमच्या मनशाच्या सैमान आमी वयर सकला कोत्ता आमी समजता आमी व्हड म्हणून आमी समजता की आमकां पोजिशन वाडला म्हणून आनी आमचे भाशेन आतां आमकां ती घमंडी येता आमकां प्रायड येता आनी आमी समजता की आमी व्हडली म्हणून पूण देवाच्या राज्यान आमी सगळीं एकूच म्हूण आयज जेजू आमकां ह्या ओपारान शिकयता तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन खूब लोक जो आजून जेजू गोवपना आमी तांकां पडत जाल्यार आमकां गरज ना की आमी तांकां म्हणपाक तूं पातकी तूं एकदम वायट मनीस पूण आमी एक साक्षीदार जावन तांकां आमी जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवया तांकां जेजूचेर शीस करपाक आमी वावरुया आनी कशे भाशेन आमी करतले जेन्ना आमी आमचेंच जिवीत क्रिस्ती जिवीत जातलें आमी खरेपणी खालतेपणी जियेतले आमी दुसऱ्यांक आमंत्रण दितले आनी खरेपणी तांकां मोग आनी देवाची काकूट दाखयतले तेन्नाच की आमी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हूण आमी ह्या संवसारांत जियेतले आनी तांकांय जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दितले आनी आमी सगळीं एक दीस सासणेचें सुगूंक भोगूंक पावतले हेंच करपाक बाब भयणीनो आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.